गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक येवकार। आज दीस परान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू तो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर किती घडामोडी जाल्यो त्या सगळ्या घडामोडींचो धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं वचूया आमचे सब एडिटर समृता कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची पयली अपडेट। आंध्र प्रदेशात मोंता चक्रीवादळाक लागून लोकांची जीण सामकी विस्कटावन सोडल्या। ह्या चक्रीवादळाक लागून आंध्र प्रदेशात एकट्याचो बळी लेगीत गेला। गोंयांत लेगीत ह्या वादळाचो मातसो परिणाम जाल्लो पळोवपाक मेळटा। शेतां भाटां पिकावळीचें लेगीत लुकसाण जाल्लें पळोवपाक मेळटा। तशेंच आयज दिवचले बाजार भरिल्लो बुधवारचो। ह्या वादळाक लागून त्या बाजारकारांक विक्रेत्यांक लेगीत गिऱ्याक सारकें नाशिल्ल्याचें नदरेक पडला। तशेंच सालेली एका घराचे पाकी कोसळिल्ल्यान घरात कोण नाशिल्ल्यान लोक साल्वार जालो हाजी बातमी मुखार आयल्या। सविस्तर बातमी तुम्ही गोमंतक टीव्हीचेर पळयात। आयच्या दिसातली ही सगळ्यात व्हडली बातमी जावन आसा। वेस्ट कोस्टार मोंथा चक्रीवादळ आणि ईस्ट कोस्टार लेगीत एक वादळ आसा। दोनूय सायडीन ईस्ट आणि वेस्ट कोस्टारय वादळ आशिल्ल्या कारणान देशभर, गोंयानूच न्हू जाल्यार देशभर पावसाचो सांवार पळोवपाक मेळटा। जायते कडेन पडझड जाल्या, एकल्याक मरणय आयिल्ल्याचें कळटा। फुडें वचूया ऐश्वर्या कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। चिवरा अंजुना वाठारांत सिवरेजीचो एक प्रश्न उप्राशिल्लो आसा। मेन म्हणजे थंयसरले जे हॉटेल आहा ते तांच्यांनी फाटले 10 दीस जाले की सिवरेजीचें जे घाणयारें उदक आहा तें मेन रस्त्यार सोडिल्लें आसा। हेजी जेन्ना थळाव्यांनी कंप्लेन केली पंचायतीक ते भलायकी खात्यान, पण तांच्यांनी अजून कांयच कारवाय करुना अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। ताका लागून तांच्यांनी मागणी केला की खंयची एक्शन म्हणजे लोकांक हेजी हानी जायसर, लोकांच्या भलायकीचेर असर पडासर तुम्ही एक्शन घेवपाक रावतले कशें तांच्यांनी प्रश्न विचारले आसा। ही जी बातमी तुमी सेंट लायव्ह बुलेटिनाक पळय। दुसरी जी बातमी म्हणजे सध्या पावस पडपाक सुरूच आसा। मये वाठारांतली शेतां आहा ती बुडलेली आसा, ते पीक आहा ते नश्ट जाल्लेले आसा। सो थंयसरले जे शेतकारांचे सगळे जे कश्ट केले ते सगळे ते म्हणटा उदकान गेले आसा। सो तांच्यांनी मागणी केला की जी सरकारान सांगले की लुकसाण भरपाई दितलो, बेग दिया अशी तांच्यांनी मागणी केली। हेज्यो दोनूय बातमी तुमी सेंट लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। फकत मयाच न्हू जाल्यार गोंयभर जायते कडेन पावसान धुमशणां घातल्यात। भात शेतां आडवी जाल्या। हाता तोंडा कडेन आयिल्ले पीक आतां ना जातले काय कितें असो प्रस्न शेतकारांक पडला आनी मयेचे शेतकार सद्याक चिंतेत आसात। सरकारान हाची दखल घेवची अशी तरेची मागणी केल्ली आसा। फुडें वचूया उत्तेजा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। वीज दरवाडीच्या मुद्द्याचेर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान मारिल्ल्या यू-टर्नाचेर आपान ताचेर खर टिका केला आनी 900 कोटींचे जे स्मार्ट मिटर बसयतले अशें जाहीर केले तो एक घोटाळो जावन आसा असो आरोप आपाच्या फुडाऱ्यांनी केला। तशेंच बिहार आनी उत्तर प्रदेशा सारकिल्ल्या राज्यांनी स्मार्ट मिटराची गरज आशिल्ली, तांचे कडेन अजून पोरणे जे एनालॉग मिटर आशिल्ले। मात गोंयांत पयलींच डिजिटल मिटर आशिल्ल्यान स्मार्ट मिटर बसोवपाचेर सरकार जे आसा ते 900 कोटी रुपया बेश्टोच खर्च करता अशें आपाचें म्हणणें। तेन्ना भाजपान पयलीं गोंयचे जनतेक 24 तास वीज पुरवण आनी 300 युनिट फुकट वीज दिवची अशी मागणी आपान केल्या। दुसरी बातमी म्हळ्यार वास्को शारांत आशिल्ले घाणयाऱ्या उदकाचे पंपिंग स्टेशन आसा ते 3 दीस जाले बंद आसा। ताका लागून लोकांक त्रास सोंसचे पडटा आनी ताची जी देखरेख आसा ते बी करपाक सरकार अपयशी थारला असो आरोप काँग्रेसीचो वास्कोचो फुडारी नंददीप राऊत हांणी केलेलो आसा। हे जर जे पंपिंग स्टेशन आसा घाणयाऱ्या उदकाचे ते सारके करूंक ना जाल्यार जे सिवरेजीचे जे भौशीक बांदकाम खात्याचे विभागाचे ते मोर्चा भरतले अशी तरेची शिटकावणी तांच्यांनी दिल्लेली आसा। सो दोनूय बातम्यो तुमी सदांच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो।
वीज दरवाडीचेर सुदीन ढवळीकरान केल्ल्या स्टेटमेंटा वयल्यान गोंयभर बोवाळ पडला. ताचेर राजकीय आरोप प्रत्यारोप जाताना दिश्टी पडटात. आयज आपान पत्रकार परिशद घेतली आनी वीज दरवाडीच्या स्टेटमेंटाचेर आतां मंत्री ढवळीकरान यू टर्न घेतला अशे तरेचो आरोप तांणी केला. दुसरो एक तांचो आरोप आसा की जे स्मार्ट मिटर जे घेतले तातूंत घोटाळो आसा. 450 कोटींचे जे टेंडर आशिल्ले ते आतां 900 कोटींचेर पावले. वयले 450 कोटी रुपया गेले खंय अशे तरेचो तांचो आरोप आसा. फुडें वचुया ऐश्वर्या कडेन, ताचे कडेन जाणून घेवया फुडली अपडेट. आयची जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार बेकायदेशीर कोकेन बाळगुपाच्या प्रकरणांत ऑस्ट्रेल शोले वाठारांत रावपी कॅमेरून नागरिकाक हणजूण पुलिशेन अटक केल्ली आसा. तशेंच ताचे कडल्यान सुमार 1.10 लाखाचो कोकेन तशेंच सुमार 6 लाखाचे कॅश रोख रक्कम अशी जप्त केल्ली आसा. तशीच दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार सांखळी नगरपालिका वाठारांत सौर उर्जा मिशन चालीक लायतले अशें नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी सांगिल्लें आसा. देखून ह्या उपक्रमांत सांखळीच्या नागरिकांनी व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे अशें आवाहनूय नगराध्यक्षान केल्लें आसा. देखून ह्यो दोनूय बातम्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. फुडें वचुया समिधा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. फाटले 6 म्हयने जाले हणजूण वाठारांत एक कार जी आसा ती धुमाकूळ घालता. तर ही खाजगी कार खंय दिल्लीच्या एका पर्यटकाक जे आसा ते भाड्याक दिल्ली आसा. तर कार चालक वाहतुकीचे नेम फाट्यार मारून ही गाडी चलयतालो. तशेंच ह्या गाडयेच्या आवाजाक लागून थळाव्यांकूय त्रास सोंसचो पडिल्लो. हे विशीं तांणी पुलिशेकूय बी कळीत केल्लें आनी निमणे लोकांनी जायते फावटी हे कार चालकाड पुलिशेंत कागाळी केल्यो. तर लोकांच्या त्या कागाळींची दखल घेवन निमणे पुलिसांक जे आसा ह्या कार चालकाक धरपाक येस आयिल्ले आसा. तशेंच ती गाडी बी तांणी ताब्यात घेतिल्ली आसा. ही जी बातमी आसा तुमी 7 वरांचेर पळयात. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो अपडेट. सविस्तर बातम्यां खातीर 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हे बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. हे न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन यश शाडारकरा सयत हांव सुशांत गांवस. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लायव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेंतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागोय निश्चित केल्यात.